लाभ तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, अरदान तुका जेजू, नमान तुका जेजू, प्रणाम तुका जेजू, गुलस्तान तुका, जय जय तुका जेजू, होसाना तुका जेजू, सिलोन जेजू. थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. तुमकां सुमेस्तांक हांव बरो उपकार मागता. हे संजेच्या वेळार आमी सांगता परत देवाक स्तुती करूंक, देवाक अर्गां दिवंक, देवाचें उतार आयकूंक आमी सांगता मेळ्ळे वसताना सगळीं आमी सांगता तर देवाची स्तुती करया. ह्या मागण्यांत आमी भितर सरया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुखेले आमोशितां तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तान्ने पडून देनाका आपूण वायडांतले आमकां निवार. नमान मरिया कृपेन भरलेले सुमतीजे सांगता श्रेमते तूं सदैव आनी सदैव फॉल जगतशें जेजू ती मरिया देवाचे माया आमा पापयांक हाते विनाती कर आता आनी आमच्या मनाच्या महिमा बापाक आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक सदां सदां श्रोता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. देवाचें उतर आमकां सांगता देवाची स्तुती करची, देवाक अर्गां दिवचें, देवाक शरण येवचें कितलें बरें गे म्हणून. देखून आज आमी सांगता मेळून परत देवाची स्तुती करया. कीर्तनाचो ग्रंथ 104 अध्याय 1 आनी 2 वाक्यां सांगतात. म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, सर्वेस्परा म्हणजे देवा कितलो वर्थ तूं, महिमा आनी वैभवान तूं नेसलाय. वस्त्रां भशेन प्रकाश तूं पांगुरताय आनी थंब भशेन मळब तूं विस्तारताय. देखून आज त्या येद्या व्हडा देवाक आमचे ल्हानशे काळजांत स्तुती आमी करया. कित्याक म्हळ्यार देव सगळ्या सृश्टेचो, आकाश पृथ्वेचो आनी भुमी आनी पातळ सगळे सृश्टी ताचे जावन जाल्या. देखून ते व्हडल्या देवाक आमचे एक ल्हानशे काळीज कान घेवन देवाची स्तुती करते. एक वरतें भाग आमकां देवान आज आमकां फोव केला. तर आमच्या ल्हानशा काळजांत देवाची आमी स्तुती करया, देवाक आमी अर्गां दिवया, देवाची महिमा आमी वाखरया. तुमकां समेस्तांक स्तुती करूंक प्रत्येक सावन देव आज आपण दिता. आमी सकट सांगता मेळोवन देवाची महिमा आमी गावया, ताची आमी स्तुती करया. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಮಹಿಮೆಯು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಬಿಡಿಸಿದರು ನನ್ನ ಕೇಡಿನಿಂದ, ವಾಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಯ ಕಾಯಿಲೆಯ. 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 ಮುದುಕಂದ ಎಂದೆನ್ನ ಕರೆದು ಮುದ್ದಾಡಿ ಮುದ್ದಿಟ್ಟರೆ ನಗೆ. ಮುದುಕಂದ ಎಂದೆನ್ನ ಕರೆದು ಮುದ್ದಾಡಿ ಮುದ್ದಿಟ್ಟರೆ ನಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ.
ನನಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ, ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸ ಅಭಿಷೇಕ, ನೀಡಿದೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ, ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸ ಅಭಿಷೇಕ, ನೀಡಿದೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ, ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸ ಅಭಿಷೇಕ, ನೀಡಿದೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ, ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸ ಅಭಿಷೇಕ. ಬಂಧನದಿಂದೆನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ತುಂಬಿದೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಹರುಷ, ಬಂಧನದಿಂದೆನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ತುಂಬಿದೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಹರುಷ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ, ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಮಹಿಮೆಯು ದೇವರಿಗೆ, ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ, ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ, ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ, ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ, ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ, ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. Thank you, Father. Thank you, Daddy God. Kamai Madu, Glove, Kajan, Bandan, the Kajan, Waibo, the Aradan, Lamadu, Pradam, Praise the Lord. Hallelujah. 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 देवा कमेर गांधीत असताना देवाची स्तुती करत असताना देवाचे उतार सांगता ताची सकत ताची बोळ आमचे थंय देवून येता. आमकां पवित्र आत्म्याची देणी फळांनी आमकां तो दादोशी करता म्हूण सांगता. किर्तनाचो ग्रंथ आमी पळयल्यार 103 अध्यायांत 1 ते 5 वाक्यां आमी वाचल्यार स्तुती करता आसतना आमकां 100 आशिर्वादां देव आमकां फावो करता आनी 100 आशिर्वादां आनी त्या 100 आशिर्वादां आमी जोड काणगेचे आनी त्या आशिर्वादांनी आमी बरोवंक आमी प्रत्येक जावन देवा कडेन खंडीत जावन काकुळटांनी करपा मागया आनी देवाची स्तुती करतना देवा गार्गां दित आसतना कित्याक म्हळ्यार देवाची महिमा आमी प्रगट करता आसतना आमी एक देवाक साक्ष जावन जियेत आसतना एक अर्थ संतोश सर्गींच्या राजान जाता. कित्याक सगळे वैभव आमच्या संगता येवन स्तुती करता. सर्गींचे सगळे वैभव देवदूत आंजबुडे दमदूत सगळे आमच्या संगता मेळोवन जर पदवेदार देवाची स्तुती करूंक आमी मुखार सरया. मगच्या भाव आनी भयणी आमचे आमी रावलेलो तो जागो पवित्र जावं दी. आमी करची ती स्तुती देवाक मानूं दी आनी देवाची महिमा तशें परगट जावं दी आमच्या मुखांतर हर एकल्या मुखांत तुमच्या मुखांतर आनी तुमच्या कुटुंबा मुखांतर ती देवाची काकुळटांनी करपा हर एक कडेन मेळोवन दी हर एका लोकांक मेळोवन दी आनी अशें आमी देवाची स्तुती करतना देवा गार्गां दित आसतना तशें महिमेचो मुकुट आमकां खंडीत जावन मुखल्या दिसांनी मेळटलो देखून आमी ताची स्तुती करया. देवाक मेहरगां दिवया. देवाचें उतर सांगता सर्वेस्पराची कृत्यां तारण दितात जुलूम भोगतेल्यांक तो न्यायनीत करून दिता. देवाची स्तुती करतना ती
कृत्यां देवाची कृत्य आमकां तारण दितात, देवाची सकत आमकां तारण दिता, देवाची महिमा आमकां तारण दिता आनी आमकां अभिषेक दिता, अनॉयंटींग दिता. देखून आमी सकट सांगता मेळोन देवाची स्तुती करया, देवाक मेरगां दिवया, देवाची आमी अर्सून आमी ताका गावया. कित्याक म्हळ्यार देवा बापाक, देवा पुताक, देवा पवित्र आत्म्याक आमी अर्सून गावया आनी ते दळा तरी एक देवाक आमी स्तुती करतना ताची दैवीक सकत आमचे थंय देवून येवं दी म्हणून आमी मागया. हर्षून गावया, हर्षून गावया, हर्षून गावया, आमी हर्षून गावया, हर्षून गावया, हर्षून गावया, हर्षून गावया, आमी हर्षून गावया, हर्षून गावया, हर्षून गावया, हर्षून गावया, आमी हर्षून गावया. देवा बापाक हर्षून गावया, सोम्याक हर्षून गावया, पवित्र आत्म्याक हर्षून गावया, एका देवाक हर्षून गावया, देवा बापाक हर्षून गावया, जेजू सोम्याक हर्षून गावया, पवित्र आत्म्याक हर्षून गावया, एका देवाक हर्षून गावया, हर्षून गावया, हर्षून गावया, हर्षून गावया, आमी हर्षून गावया, हर्षून गावया, हर्षून गावया, हर्षून गावया, आमी हर्षून गावया. जीवदाताराक हर्षून गावया, जीवित दिल्याक हर्षून गावया, कृपेवोताक हर्षून गावया, ससनाच्या बापाक हर्षून गावया, जीवदातारा हर्षून गावया, जीवित दिल्याक हर्षून गावया, कृपेवोताक हर्षून गावया, ससनाच्या बापाक हर्षून गावया, हर्षून गावया, हर्षून गावया, हर्षून गावया, आमी हर्षून गावया, हर्षून गावया, हर्षून गावया, हर्षून गावया, आमी हर्षून गावया. दैविक उजवाडाक हर्षून गावया, रायांच्या रायाक हर्षून गावया, सताच्या आत्म्याक हर्षून गावया, सर्पद्वेदाराक हर्षून गावया, दैविक उजवाडाक हर्षून गावया, रायांच्या रायाक हर्षून गावया, सताच्या आत्म्याक हर्षून गावया, सर्पद्वेदाराक हर्षून गावया, हर्षून गावया, हर्षून गावया, हर्षून गावया, आमी हर्षून गावया, हर्षून गावया, हर्षून गावया, हर्षून गावया, आमी हर्षून गावया, हर्षून गावया,
Hallelujah, 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 Amen, Hallelujah, 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glory to mighty God. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. कोणगे एक मस्त खंत करनासा मस्त बेजार आहे मस्त खंत आसा ह्या संवसारांत कित्याक जिवचे म्हणले तसले परिस्थिती कोणगे एक चिंतून आसा असले एका व्यक्तीक जेजू सुटका दिते आसा मोतीक समाधान दिता ह्या वेळार काळजान संतोष दिता तुमकां माया मोगान एकवटात जिवंक जायली कृपा आदार सरेस्पर देव ह्या वेळार फावू करते आसा देखून कोणी मोतीची करंदाय बेजाराय असली कोणी असल्यार ह्या वेळार मागा देवाची सकत तुमचे थंय वाळोवन येता कित्याक आज आमी पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया आमच्या कुटुंबात पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया आमच्या वैयक्तीक जिवितांत पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया कित्याक पवित्र आत्मा आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार आमकां तो संपूर्ण स्वता करून पावयता आनी स्वता विना दुसऱ्याक स्वताक पावयता म्हळ्यार देवाचें उतर सत म्हळ्यार कितें देवाचें उतर जावन आसा सत आनी त्या उतरांत अर्थ समजूची कृपा तो पवित्र आत्मा आमकां दिता देवाची सकत आमच्या जिवितांत वाळटा देवाची सकत आमच्या शिरांनी वाळटा देखून आमी सगळीं तुमची एक घडीभर समर्पण करून दिया तुमचे जिवीत वैयक्तीक जिवीत समर्पण करून दिया तुमच्या लग्ना जिवीत समर्पण करून दिया तुमकां एखाद्या भुरग्यां आसल्या त्या भुरग्यांक समर्पण करून दिया हर एका विशयांत देवाची काकुळतांनी कृपा ह्या वेळार मागया आनी प्रत्येक जावन ह्या वेळार हर एक कुटुंबाच्या सान्निध्य पवित्र आत्म्याचे अभिषेक देवून येवचे खातीर आमी मागया दैवीक सकत आमचे थंय देवून येवचे खातीर मागया कित्याक पवित्र आत्मा मात्र आमकां एका नवे जिविताच्या भरवशान तो आमकां भरता आमचे जिवीत सगळे नवें करता आमचे जिवीत सगळे आमकां ह्या संवसारांत मेकळे करयता आमचे जिवीत प्रत्येक जाण आमच्या कुडीच्या ओडण्यात आमकां मेकळे करता एक नवें जिवीत पवित्र आत्म्या सांगता जिवनचे एक वर्तें भाग देव आमकां फावू करता आज देखून आमकां सगळें समर्पण कर दिवया खंयच्याय रितीची पातकां आमकां आसत जाल्यार ती सगळीं गडे बरोबर बॉक्सांनी मागया खंयच्याय रितीची कस्त पिडा शिडा निरासपण सोलवणी ह्या रिणाचे भार हे सगळे आसत जाल्यार एक घडीभर समर्पण कर दिया ह्या कुटुंबाची खंयच्याय रितीची समस्या तुमच्या जिवितांत आसत जाल्यार सगळे एक घडीभर समर्पण कर दिया देव ह्या वेळार काकुळचो देव आमकां खंडीत जावन आमी ह्या ऑनलायनीर आसतनाय आमकां आपडटलो आमकां सुटका दितलो ह्या वेळार दैवीक सकत आमचे थंय वाळटले ह्या वेळार देखून आज आमी प्रत्येक जावन देवाच्या काकुळती कृपे खातीर मागता आसतना पवित्र आत्म्याच्या अभिषेक खातीर मागया विशेष जावन पवित्र आत्मा आमकां चलोवन व्हर दी आमकां धैर्य दिवं दी बळ दिवं दी गटाय दिवं दी आमकां जाणवाय दिवं दी पवित्र आत्म्या सक्तेन पवित्र आत्म्या फळांनी पवित्र आत्म्या ध्यानांनी आमकां तो भरून दी आनी आमकां ताच्या जिवीत प्रत्येक जावन सोम्याच्या वाटेन चलोवंक आमकां तो वाट व्हरून दी आमकां तो शिकोवन दी आनी अशें जिवीत आमचें नवें जावं दी म्हणून आमी मागया प्रत्येक जावन पिडेंत आसल्या जायत्या जाणांक जेजू आपडता गूण करते आसा आज प्रत्येक जाण खंयचीय तुमचे कुडीन कसलीच पिडा शिडा आसल्यार जेजू कडेन एक घडीभर मागा जेजू तुज्या दैवीक सकतेन म्हाका आपड तुजी गूण करची सकत म्हणजे थंय वाळय म्हणून मागा आनी ह्याच वेळार जेजू संपूर्ण तरेन तुमकां सुटका दितलो आपडटलो तुमकां ह्या वेळार प्रत्येक जावन मानसीक म्हळ्यार वत्तडांत आसात मानसीक वत्तडांत आसल्या प्रॉब्लमांनी आसल्यार जेजू आपडते आसा ह्या वेळार मानसीक तरान तुमकां शांती दिते आसा मोतीक समाधान दिते आसा सगळी विराराय बेजाराय तुमचे तोंड काडते आसा ह्या वेळार जेजू दैवीक सकत तो वैज जावन आसा आनी वैजाचो वैज तो देखून आज ताचे कडेन काकुळ मागया जेजू म्हाका आपड म्हणून मागया जेजूची सकत आमचे थंय देवून येवं दी म्हणून ह्या वेळार विशेष तरान मागया हालेलुया 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 उरा बाबा इकडे चंदर बरे कर बले हालेलुया हालेलुया थँक यू लॉर्ड 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 प्रेज लॉर्ड ग्लोरीफाय मायटी गॉड हालेलुया 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 पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा
आत्मा तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सिर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सिर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। हालेलुया, 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 ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವನಿನೇ, ನಿನ್ನಯ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು. ನನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವನಿನೇ, ನಿನ್ನಯ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು. Hallelujah. Let your fire flow upon us, Lord. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ, ಪರಿಶುದ್ಧರೇ ನಿಮಗೆ
ಪರಿಶುದ್ಧರೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. Worship Lord Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Praise the Lord, glorify mighty God, hallelujah. Worship Lord Jesus, 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 Jesus. Thank you Jesus, praise the Lord, glorify mighty God, hallelujah. Worship Lord Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ergan tuka sumya Jesu, Hoglab tuka sumya Jesu, Vandan tuka sumya Jesu, Aradan tuka sumya Jesu, Ersita tuka sumya Jesu, Vandita tuka sumya Jesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. राजमी प्रत्येक जावन देवाच्या उतारास आमी थोडो वेळ नियाळ करया. आज आमी वेंचून काडलो एक संदेश जावन आसा. आज देव आमचो मोग करता, देव आमकां राखता, देव आमकां सांबाळटा. खंयच्या परिस्थितीर आमी आसल्यार देवाचो आधार म्हाका आनी तुका आसा, देवाची कुमक म्हाका आनी तुका आसा, देवाचो हात आमचे वयर सदांच आसा. देखून सर्व रितीची बरेपण सगळें देव आमकां करता. देखून आज देवाचें उतर आमी तें आयकुया. देव आमचो हर एका परिस्थितींत आमचो मोग करता, हर एका जिवितांत आमच्या हर एका घडये तो आमच्या सांगत आसा, तो आमच्या सांगत रावता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कीर्तनाचो ग्रंथ आमकां सांगता 8 अध्याय 4 वाक्या, मनीस कोण तुवें ताचो उगडास करच्याक, मनशापूत कोण तुवें ताची परवा करच्याक. मनीस देवा मुखार कालेंच आमी देवाचे विशयान इल्लेशें चिंतूंक गेल्यार देव कितें जावन आसा आनी आमी कितें जावन आसा. सगळे श्रेष्ठ संवसाराचे पंथा आज मुसार आमी पावल्या गे, साध्य ना. देवान कितें बरो रचलां अजुनूय आमी सोदून काडलां गे, साध्य ना. कोणाच्यानी अजून मुसर सोदून काडूंक जावना. तें देवाची मायमंत विशेश जावन आसा. आनी कितलीं हजार या मिलियन वर्सां आनी मुखार येतली जाल्यार देवान कितें येदोळ मुसर रचलां म्हळें तें सोदून काडूंक अजून कोणाक खंयच्या विज्ञानीक साध्य जावना. एक ल्हानशें वस्तू सोदून काडल्यार सगळे संवसार उसांबळ करतात. पूण देवान कितलें पुरा रचून दवरलां, कितें पुरा केलां आमचे खातीर. देखून आज आमी मनशाचें जिवीत देवाचें जिवीत जावन आसा. देखून देव आमचे सांगता वस्ती करता, देव आमचे सांगता जियेता, देव आमचो मोग करता. हर एका घडये तो आमकां बिलकूल सांडून घालिना. देवाचें उतर सांगता किर्तनाचो ग्रंथ 139 अध्याय 139 वर्सेस 39-14 13 आनी 14 वाक्य सांगता, म्हजें अंतरंग तुवें घडलाय, म्हज्या आवयच्या उदरी तुवें म्हाका विणलाय, तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय. देखून हांव तुका अर्गां दितां, विस्मीत तुजीं कृत्यां हें हांव खरेंच जाणा. पळय आमकां कशें रचलां. आज मुसरी कोणाच्यांनी सोदून काडूंक जालां गे. देव कशें रचता मनशाक ह्या संवसारांत, कशें आवयच्या गर्भान म्हाका आनी तुका आकारता, कशें आमची अंतर्मळां तो घडता. ही पुरो पळोवंक गेल्यार आमी कोण, आमी ल्हानशी एक देवाच्या हातांची कृत्यां मात्र. पूण हे व्हडल्या देवाक आमी एक ल्हानशें काळीज काणयोन स्तुती करचें म्हणटाना खंडीत जावन एक वर्तें भाग म्हजें आनी तुजें. देव आमचो मोग करता म्हळ्यार केन्ना साक जावन आसा. इजाया प्रवादी सांगता 40 अध्याय 2 वाक्यान, आयजाय 44 वर्स 2 सांगता, सर्वेस्परान तुका रचलां, आवयच्या गर्भान तुका आकारलां आनी तो तुका आदार दिता. तस सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जाकोबा म्हज्या सेवका
हांवें मिसून काडलेल्या जोशुराना भियेनाका. आज जॅकोब ना इस्रायल म्हळ्यार आनी एक नांव जॅकोबाचें, तो नाज पूण हांगा वाचतना म्हजें आनी तुजें नांव घालून वाचल्यार थंय करेक्ट घालता म्हजो आनी तुजो देव कितलो मोग करता, कशें ताणें म्हाका आनी तुका रचलां आवयच्या गर्भांत, कशें ताणें आनी म्हाका आनी तुका आकारलां म्हूण सांगता. इसाया प्रवादी मुखार सांगता 40 आनी 3 अध्याय पयल्या वाक्यांत, तर आतां जॅकोबा म्हणलें नांव काडया, म्हजें आनी तुजें नांव घालून वाचया. तुका रचलेलो सर्वेस्वर अशें म्हणटा, इस्रायला तुका आकारलेलो सर्वेस्वर अशें म्हणटा, भियेनाका, कित्याक हांवें तुका सोडयलां आनी हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां, तूं म्हजो. देखून एक नांव दिलां, हें देवान दिल्लें नांव, आनी त्या नांवान देव म्हाका आनी तुका आपयता. ताणें म्हाका आनी तुका सोडयलां ताच्या पुता मारिफात. आमची सोडवण केल्या ताणें, आमकां राखलां आनी सांबाळलां. आमकां खंयच्या खोटेपणांत आसल्या त्या पातकांत आसल्या त्या खोटेपण सैतानाच्या अधीन आसलेल्या आमकां ताच्या दावल्यांतल्यान आमकां सुटोवन आमकां देवाची भुरगीं ताणें केल्यात. देखून आज आमी खंडीत जावन त्या देवाचो कितलो मोग करिनाका, तो आमचो मोग करता. आमच्या जिवितांत पळया, पयलें जिवीत आमचें कितलें खोटेपणाचें जिवीत आसल्यार देवान त्या दाळे राखलां न्ही, देवान त्या दाळे सांबाळ, तें एक चिंतून पळयल्यार पुरो. कितले आमी वायट वाट्यांनी आसल्या कोणना, कितले वायट जिणी आमी जियेतल्या कोणना, कितले संवसाराक लोभ जियेतल्यांगे, कितले आमच्या कुडीच्यो वडण्यो थांबोवंक आमी कितें पुरा प्रयत्न करतल्यांगे. पूण त्या दळाय देवान आमचो मोग केला, त्या दळाय देवान आमकां राखलां, त्या दळाय देवान आमकां सांबाळ्ळां जाल्यार आनी मुखारी तो सांबाळटलो खंडीत जावन. देखून आमचें जिवीत बदललें देवाक पळोवंक जाय. खंडीत जावन आमचें जिवीत बदलतना देव संतोश पावता आनी की चड आनी चड ताची कृपा आमचें थंय वाडयता. अशें देवाचें उतर सांगता आमकां इसाया प्रवादीचें पुस्तक एफेसकारांचें पत्र 1 अध्याय 4 आनी 5 वाक्यां. एफिसियन चॅप्टर 1 वर्स 4 and 5 सांगता, ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी खतावीन जावच्याक संवसाराच्या स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विसल्यान. पळया, ताचे समोर आमी खतावीन आनी भाग्यवंत जावं. संवसाराच्या स्थापने आदींच, संवसार रचच्या आदींच आमी देवा सांगता आसल्या, संवसार हो रचच्या आदींत आमी देवा सांगता जियेतल्या. आनी थंय म्हणटा पळय, आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्तांतय आपणाची जायशीं पयलेंच नेमल्यात. आपणाची म्हळ्यार जेजू क्रिस्ता मारिफात आमी देवाची भुरगीं जाता. जेजू क्रिस्ता मारिफात आमकां सोडवण, जेजू क्रिस्ता मारिफात आमकां देवाचो मोग, जेजू क्रिस्ता मारिफात आमकां देवातान बक्षाने, जेजू क्रिस्ता मारिफात आमकां देवातान कृपा वाळटा. आनी जे कोण आमी देवा थंय येता आसतना जेजू क्रिस्ता मारिफात वचोंक आसा, कित्याक सर्व संवसारी पाताळी आनी सर्गी आनी आकाशी सर्व पदवी देवा बापान आपल्या पुता जेजूक दिल्या. देखून हर एक अधिकार जेजूक आसा. जेजू थंय सगळो अधिकार, सगळें जेजू थंय आसा. देखून आमी संतोश पावचे, आमी जेजू थंय खंडीत जावन आमी जिवंक फाव करचे, फाव जायचे आमकां. देखून म्हणटा आसा पळया, जर्मया प्रवादी सांगता 1 अध्याय 4 आणि 5 वाक्यां. जर्मया चॅप्टर 1 वर्स 4 and 5 सांगता, सर्वेस्परचें उतर म्हाका पावलें. हांव वयच्या कुसव्यांत तुका रचच्या आदी तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्मोवच्या आदी हांवें तुका पवित्र केला. रासना खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. देखून हांव वयच्या गर्भांत आमकां धाडच्या आदींत देवान आमकां पवित्र केलां आनी पवित्र करून देवा सांगत आमी आसल्या. ह्या संवसारांत आमी जायते वन जावन परत ते सर्गींचे राज जोड काणगेचे म्हणून देवाची आशा. देखून आमी मिनत करूंक आसा आमचो आत्म बचाव करच्या खातीर आनी हेरांचेय आत्म बचाव करच्या खातीर आमकां मिनत करूंक आसा. दीस आनी रात म्हणले बरी कळनासतना मागा म्हणटा एफेसकारांच्या पत्रांत. देखून आमी मागून तरी एटलिस्ट थोडे तरी आत्मे बचाव करूंक आसा म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. इसाया प्रवादी 40 आणि 9 अध्याय 16व्या वाक्य सांगता, पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळव्याचेर बरयलां, तुज्यो वणटी सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसात म्हणटा पवित्र पुस्तकांत. आमची हर एकल्याची नांवां जेजूच्या ताळात्याचेर बरयल्लीं आसात. आनी ताळात म्हणान आमचो हात पळया, आमचो हात केदाळे दिसाक कांय 100 पटी तर आमच्या दोळ्या मुखार येता. आमचो हात एक दिसाक एक मिनिमम 100 पटी तरी देव. तर जेजूचो हात ताच्या दोळ्या मुखार येता आसतना तातूंत आमची नांवां बरयल्लीं आसात न्ही. आमी सदांच देवाच्या दोळ्या मुखार आसा. देव आमकां पळयते आसा, देव आमचो मोग करता म्हळ्यार. तर अशक्य वर तो मोग करतलो ताच्या ताचेर जर आमचें नांव बरोवन दवरलां जाल्यार ताचे इतलो चड मोग करतलो कोणी म्हणी ह्या संवसारांत आमचो आसा गे.
कोणी ना मगच्या भावानी बहिणी देवाचो मोग आज आमी खंडीत जावन नियाळ करीचे. इसाय प्रवादी आमकां सांगता मुखार 40:3 अध्याय 2 वाक्यान सांगता, तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवय आसतलो, तूं न्हंयतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात, उज्यांतल्यान तूं सेल्सी जाल्यार तूं लासून वेसोनाय, उज्याचे जिबो तुजे भस्म करच्यो नात. आमकां ह्या संवसारांत दिसता आसतना खंडीत जावन असले पुरा अनुभव जातात. उज्यांत पडले बरी, या उदकांत पडले बरी, म्हळ्यार एक कस्त संकश्ट जावंक पुरो कुडीचे, जावंक पुरो कुटुंबाचे, जावंक पुरो शेजारी, जावंक पुरो आमच्या समाजांत, जावंक पुरो आमच्या वाड्यान फिरगजेंत हर एका मनशाक कश्ट आसात. कश्ट नासलो मनीस कोण आसा ह्या संवसारांत? कोणी ना. देखून ह्या कश्टां ती देव आमचे सांगत आसा. ही कश्ट आमचे वयर जैत व्हरूंक शकचे नात, ही पिडा आशिल्ली आमचे वयर जैत व्हरूंक शकची नात, आमची सलवणी आमचे वयर जैत व्हरूंक शकचे ना, आमचे रिणाचे भार आमचे वयर जैत व्हरूंक शकचे ना. हे सगळे एक दीस जेजू काडून उडयतलो, कित्याक जेजू आमचो मोग करता. देखून हें पुरो सांगता, खंयच्या परिस्थितींत तूं आसल्यार तुका देव ताचेतान भायर काडता. जेजूचेर विश्वास दवरचे, अखंड बरवसो आनी विश्वास जेजूचेर. खंयचे ते जाल्यार आमकां कंत बेजाराय कांय आसना, कांय ना. जेजू आमचे सांगत आसतना कंत काल्या थोडे मागण्या करता म्हणटात, मागतात मागता मागता पूण कंत ही ताचे चड करतात. तर खंय जेजूचें आजरपण ती भोगता तांच्या जिवितांत, खंय तरी उणेपण आसा न्ही गे. देखून जेजू आमचे ते आसल्यार कश्ट येवन दी, अनवर येवन दी, पिडा शिडा येवन दी, निरासपण सलवण येवन दी, रीण जावन दी आनी कितेंय जावन दी, ते आमचे थंय उरना. कित्याक म्हळ्यार सगळ्या कश्टांत जेजू आमकां भायर काडटा म्हणटा सांगता इजाया प्रवादी आमकां सांगता. आनी इजाया प्रवादी 40:3 अध्यायांत 4 आनी 5 वाक्यांत आनी की मुखार सांगता, तूं म्हजे दिश्टीन मोलादीक. आमी देवाच्या दिश्टीन मोलादीक. देखून आमकां आमी कोणाकी नाका जावंक पुरो, कुटुंबाच्याक नाका जावंक पुरो, एक फावटी बायले भुरग्यांक नाका जावंक पुरो, ह्या गोवाक आनी बायलेक नाका जावंक पुरो, आनी कावनाकी नाका जावंक पुरो, पूण देवाक आमी जाय. देवाच्या दृश्टीन आमी मोलादीक. देखून तुका मान फावो म्हणटा. देव आमकां मान दिता, देव आमकां गौरव दिता आपल्या भुरग्यांक. पळया, आनी हांव तुजो मोग करता. देखून हांव तुज्या बदलाक मनशांक दिता, मनशांक बाचाव करूंक, मनशांक मोग देवाचो मोग वांटून दिवंक, मनशांक आमच्या जिवितांत धाडटा. आनी एक फावटी धाडटाना दुस्मानी आमच्या मुखार येतात खंडीत जावन, तांचोय मोग करचें म्हणून देव आमकां सांगता. पूण आमकां मस्त कश्ट मारतात आमच्या दुस्मानाचो मोग करूंक, तांचे खातीर मागोवंक मस्त कश्ट मारतात. पूण आमी तांचो मोग करता जाल्यार आनी तांचे खातीर मागता जाल्यार आमी देवा ते संपूर्ण जाती आसा म्हणून अर्थ. जर आमी तांचे खातीर दुस्माना खातीर मागोवंक आमकां जायना, ह्या दुस्मानाक बगसूंक आमकां जायना, तर आमी संपूर्णताक येवना म्हणून अर्थ. हे आमी समजून काडगे आमच्या जिवितांत. देखून आनी तुज्या जिवा बदलाक राष्ट्रांक दिता, भिये नाका, कित्याक हांव तुजे सवय आसा. 360 फावटी बायबलांत आमकां वाचूंक मेळटा, भिये नाका, हांव तुजे सवय आसा म्हणलें वर्ड. हर एक दिसा सकाळीं उठ्ठाना देव आमकां सांगता, भिये नाका, आज हांव तुजे सवय आसा म्हणून. ही खंडीत जावन आमी क्लेम करणं हर एक दिसा भावार्थान आनी विश्वासान जियेल्यार आमचे कश्ट सगळे हालू जातात. बेश्टेन तरी आमी कश्टांक काले गेल्यार वयर उबारून धरचे, कश्ट 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 ना. आमी देवाक वयर उबारून धरल्यार तुजे कश्ट ऑटोमॅटीक सकला पडटात न्ही. सकट तुमचे कश्ट जाल्यार एका व्हडल्या एका A3 पेपरार बरोवन धर, बरयकन बरयकन बरया, सगळे कश्ट बरया आनी फाटल्या सायडीन व्हडल्यान बरया, म्हज्या कश्टांच्या देव व्हरतो जावन आसा म्हणून. पळया तुजे कश्ट खंय आसात, खंय आसा. हें सगळें देव आमचें ताणूं काडटा म्हणटा. देखून जानवायचें पुस्तक आमकां सांगता 11 अध्याय 22 वाक्या, जानवायचें पुस्तक विजडम चॅप्टर 11:22 अशें आमकां सांगता, खरेंच तागडेच्या ताटाचेर आसलेल्या धुळीच्या कणा बरी वा सकाळीं धरणीर पडटा त्या दवाच्या थेंब्या बरी सगळो संवसार तुजे मुखार आसा. पळय, देवाचें एक वर्णन पळया. एक विशेष जानवायच्या ग्रंथांत ह्या विशयान सांगता, खरेंच तगडेच्या ताटाचेर आसलेल्या धुळीच्या खणा बरी. तगडी म्हळ्यार आमी मेजरमेंट करचे, खंयची वस्त कान घेतना तातूंत एक धूळ आसल्यार पळय कशी दिसता ती, ल्हानशी एक धुळीचो कण म्हणटा. सकाळीं धरणीर पडटा त्या दवाच्या थेंब्या बरी सगळो संवसार तुजे मुखार आसा. तर आमी पळयत न्ही, देव केदो व्हरता आनी संवसार केदो. एक ल्हानशा धुळीच्या खणा बरी सगळो संवसार देवा मुखार आसा गे. एक धुळीच्या खणा बरी, या तणार पडलेल्या हिमाच्या एका थेंब्या बरी सगळो संवसार ताच्या मुखार. तर आमी चिंतूंक आसा गे पुरा, आमकां तें आटापूंक साद आसा गे. देवाचो मोग, देवाची काकुळट, देवाची कृपा आमच्यान आटापूंक जाता गे, साद ना. देखून आमी हर एकल्यानी
देवाचो मोग अनुभव करी जगें. जेन्ना आमी देवाचो मोग अनुभव करता त्या वेळा खंडीत आमकां अभिशेक एनॉयंटींग चडीत 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 जाता. त्या वेळा आमकां दुस्मानाच्या सांगताय जिवंक जाता, दुस्माना खातीर मागोवंक जाता, कित्याक तो मोग विशेश जावन आसा देवाचो. देवाचो मोग आमचे ते आसल्यार हेरांक भुगसूंक आमकां जाता, सगळें इजी जाता. देखून जाणवायचें पुस्तक 12 अध्याय 2 वाक्य सांगता, देखून सर्वेस्परा तूं सुकलेल्यांक हळू हळू सुधरायताय, सुकोवन गेल्ल्यांक हळू हळू सुधरायताय. आनी म्हणटा मागीर आनी तांणी आपलें खोटेपण सांडून तुजेर विश्वास दवरचे खातीर, खोटेपण सांडून तुजेर विश्वास दवरचे खातीर तांच्या पातकाचो तांकां उगडास करून तूं तांकां बरी बोध दिताय. पातकाचो उगडास करता. पळया, आमी एक पयलींचें जिवीत जिवन आसतना आमकां त्या पातकांचे प्रभाव कितें म्हणून कळनातलो. खंय कडेन रेतीरे गेले आमी, रेतीरे कितना ते दावोपदेश आमी आयकले, देवाचो मोग आयकलो, देवाचें बक्षण आयकलें, देवाची कृपा आयकलें. हें पळयतना आमकां पातकां एक 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 उगडास येवन कितले फावटी रडलें ना गे देवाचें उतर आयकत आसतना. कित्याक आमकां देवाचें उतर नितळ करता, पवित्र करता. आमी केल्ले पाताक आमच्या उडासा काडटा म्हणटा आनी हळू 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 ते उडासा काडयता आनी आमकां तिद्विता आनी आमकां बोध दिता आनी बरी बोध दिता. मनीस बदलता कशें? देवाचें उतर आयकल्ल्या वरवीं, देवाचें उतर आमी कान गेल्ल्या वरवीं, देवाच्या उतराचे आमच्या जिवितांत ते लग्ती केल्ल्या वरवीं आमचें जिवीत बदलता आनी हळू हळू आमकां बदलून देव आमकां बोध दिता. पळया, देवाचें उतर कितलें एक बरेंपण आमकां रोमकारां बरयल्लें पत्र सांगता 6 अध्याय 20 आनी 3 वाक्यां. रोमन्स चॅप्टर 6 वर्स 23 सांगता, पत्काची मजुरी मरण पूण देवाचें धर्मार्थ देणे क्रिस्त आमच्या सुमिया जेजूतय आमकां लाभला तें सस्नेक जिवीत. पातकाची मजुरी मरण आनी पातकां आमी केल्ल्या वेळार न्हीद जावन आमी आत्मीक तरान मरण पावता. पूण देवाचें धर्मार्थ देणे, एक फुक्काटाक मेळचें देणे जेजू क्रिस्ता मारिफात एक आमकां जिवंतपणाची सकत आमच्या जिवितांत ससनाचें जिवीत तो आमकां दिवता. हे धर्मार्थ एक देणे आमी देवा सांगता रावल्यार जालें, देवाच्या मोगांत आमी रावल्यार जालें, देवाच्या सक्तेंत आमी रावल्यार जालें. एक ससनाचें जिवीत आमकां एक धर्मार्थ देणे हे सुमिया जेजू क्रिस्ता मारिफात म्हाका आनी तुका मेळचें जावन आसा. देखून जेजूचेर आमची पातयेनी दवरून जेजूचेर विश्वास दवरून जिवंक फुडें सरया मोगाच्या भावान भयणी. एफेसकारांचें पत्र सांगता, एझेकियल प्रवादी सांगता 18 अध्याय 20 वाक्या. एझेकियल चॅप्टर 18 वर्स 20 सांगता, जो पाताक करता तो मरतलो, जो पाताक करता तो मरतलो. बापायच्या अपराधा पासून पूत शिक्षा भोगसोना आनी पुताच्या अपराधा पासून बापूय शिक्षा भोगसोना. नितीवंत मनशाचें नितीवंतपण ताचेंच, खोट्या मनशाचें खोटेपण ताचेंच. म्हळ्यार ताणें केल्ल्या पातकाक तोच शिक्षा भोगतलो. मस्तुपटी आमी सांगता न्ही की मालगाड्यांनी केल्ले, पुरुजांनी केल्ले, आवय बापायन केल्ले पातकाचो वसो आमकां लागला म्हणून ना. देवाचें उतर क्लियर सांगता, तुवें केल्ल्या पातका खातीर तुवें तर शिक्षा भोगचें. बापायन केल्ल्या पातका खातीर तुका शिक्षा ना आनी बापायन केल्ले पातकाचे परिणाम भुरग्यांचेरय पडना. कित्याक ताणें बापायन पातां केल्यार बापाय कितें ती शिक्षा म्हणटा. पळय, एझेकियल प्रवादी क्लियर ताच्या विशयान सांगता, जो पाताक करता तो मरतलो. बापायच्या अपराधा पासून तूं पूत शिक्षा भोगसोना आनी पुताच्या अपराधा पासून तूं बापूय शिक्षा भोगसोना. नितीवंत मनशाचें नितीवंतपण ताचेंच. एक नितीवंत चलता जाल्यार ताकाच नितीवंतपण तें ताचेंच तें जावन आसा. देखून तुज्या नितीवंतपणान म्हळ्यार खोट्या मनशाचें खोटेपणय ताचेंच. हे खोटेपण जितलो तो तातूंत नाश जातलो. नितीवंतवान जितलो नितीवंतवान तूं जिवीत जोडटले, बाचाव जातले म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. देखून आमी समजून काणगेचे एझेकियलाचें प्रवादी पुस्तक 18 अध्याय 30 आनी 30 आनी 2 वाक्य आमी वाचल्यार एझेकियल चॅप्टर 18 वर्स 32. देखून इस्रायलाच्या घराण्या हर एक मनशाच्या साली प्रमाणे हांव ताची नीत करतलो. हर एकल्याचे मनशाचे साली प्रमाणे देव म्हजी आनी तुजी नीत करतलो म्हूण सांगता. उलयता तो सर्वेस्पर, जिनी बदला, तुमच्या सगळ्या पातकांक फाट करा. जिनी बदला, सगळ्या पातकांक फाट करा. मस्तपटी आमकां कालें आमी बरेंच म्हूण चिंतचें. हांव बरेंच म्हूण हेर पुरा पाड आमी दुसऱ्यांचे काले गुन्यांव आमकां मुखार मुखार दिसतात, दुसऱ्यांची पातकां आमकां मुखार मुखार दिसतात. पूण हांवें केल्ली पातकां म्हाका दिसनात, म्हजीच पातकां म्हाका दिसनात, म्हळ्यार म्हजीच पाठ म्हाका दिसना, हेरांची पाठ म्हाका दिसता. देखून मस्तपटी आमी आमची पातकां आमी तर हांव सारको आसा, हांव बरो आसा म्हळ्यार सैतान तुका सांगयता तूं बरोच आसाय, तूं कांय पातक करनाय, बरोच आय म्हणून. पूण देव तुका उगडासा काडटा तुजी पातकां.
देव तशें सांगना बिलकुल तूं बरो तूं म्हूण सांगना. जेजू विचारलें बरें आसूं मी म्हणल्यार बरो म्हाका कित्याक म्हणटाय, बरो एकलोसो देव मात्र म्हूण सांगता जेजू. तर ह्या संवसारांत आमी कोणी बरी ना, खंडीत आमचें तें बरेंपण आमी हाडूंक प्रयत्न करीचे. देखून पयल्या सुवातेर हेरांचे आमी वायट पळोवच्या बदलाक म्हजें तें आसलेलें कितें म्हळ्यार तें हांवें सुदरूंक पळयचें. देवाचें उतर देखून सांगता हर एक मनशाच्या साली प्रमाणे हांव ताची नीत करतलो म्हणटा. उलयता तो सर्वेस्पर जिनी बदला आनी तुमच्या सगळ्या पातका पाठ करा, ना तर खोटेपण तुमच्या नासाचें कारण जातलें. तुमचें खोटेपण तुमच्यात नासाचें कारण जातलें म्हणटा. देखून तुमी म्हजे विरोध केल्ले सगळे अपराध काडून उडया आनी नवो आत्मो जोडून घेया. इस्रायलाच्या घराण्या तुमी मोरूंक कित्याक सोदतात? कोणाचेंच मरण म्हाका संतोष बगना, कोणाचेंच मरण म्हाका संतोष बगना. उलयता तो सर्वेस्पर तर जिनी बदला आनी जियेया म्हणटा. एक नवो आत्मो जोडून घेया म्हणटा. म्हळ्यार हर एक दिसा एक नवो आत्मो आमी जोडून काणगेचे. म्हळ्यार आयच्या दिसाचें जिवीत आमचें जालें न्हिदोंक येताना, फाल्यां उठ्ठन आनी एक नवें जिवीत, प्रत्येक हांवें तितलेंच नवें पवित्र आत्म्या खातीर मागचें, पवित्र आत्म्याची मजत हांवें मागचें, पवित्र आत्म्याची जाणव हांवें जोडून काणगेचें, पवित्र आत्म्या मार्फत हांवें मागणें करूंक शिकचें. हर एक दीस ती नवी जाता, हर एक दीस देवाची काकूळट नवी, हर एक दीस देवाची बाचावी नवी, हर एक दीस देवाची कृपा नवी. हांवें काल मागणें केलां म्हण आज ना, हर एक दीस म्हणटा पवित्र पुस्तक, हर एक दीस नवो आत्मो जोडून घेया म्हणटा. देखून आज कोणाचेंच मरण देवाक संतोष पावना. कोण मरण म्हळ्यार वायट करून कोण मरतात पळय, पातकांत कोण मरतात पळय, ते देवाक संतोष दिना. कित्याक तो आत्मो नाश जाता म्हणून देवाक दूख भोगता. देखून आमी जिनी बदलूंक आनी जियोंक म्हळ्यार सस्नाच्या सस्नाक देवा सांगता जियोंक देव म्हाका आनी तुका आपोवणें दिता. देखून तें आपोवणें आमी आज स्विकार करया. तें आपोवणें आमच्या जिवितांत एक चॅलेंजीस काणी घेवया आज. कित्याक म्हळ्यार देव आमचो मोग करता. इजाया प्रवादी आमकां सांगता 40:3 अध्याय 25वें वाक्य, म्हजेच खातीर सगळे तुजे अपराध पुसून काडता तो हांव तुज्या पातकांचो आनी उगडास करचो ना. जेन्ना आमी पाताक रडटा, जेन्ना आमी काकूळट देवाचें मागता, जेन्ना आमी एक सुटवें कुमसार जाता जाल्यार आमचें जिवीत नवें जालें त्या दिसता. आनी सगळे कोणा खातीर? देवा खातीरच. म्हळ्यार ताच्याच खातीर म्हजे आनी तुजे अपराध तो सोसून व्हरता, सगळे तो बक्षिता, तो पुसून काडटा म्हणटा. सगळे अपराध सगळे आमच्या जिवितांत केल्लीं पातकां तो पुसून काडटा, नितळ करता, पवित्र करता आनी एक नव्या जिविताच्या वाटेन तो आमकां चलोवन व्हरता. रोमकाराचें पत्र आमकां सांगता 8वो अध्याय 32 वाक्या, आपल्या काशा पुताक सयत बाकी दवरिनासतना आमा समेस्तां बसवतो ताका सोडून दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या देण्या समें हेर सगळें आमकां दिनासतना कसो रावत. आपल्या पुताकच ह्या संवसाराक दिला, आपल्या पुताकच आमचे खातीर ताणें जीव दिला सयत. तर आपल्या पुताकच दिल्लो देवाचो मोग कितलो जायत. आपल्या पुताकच बाकी दवरनासतना कित्याक आमकां बाचाव करीचे. एके दाळा जेजून आमच्या खातीर जीव दिल्लो नातलो जाल्यार, एके दाळा आमच्या खातीर ताणें रागात वरयना नातले जाल्यार आज हांव आनी तूं कांय बाचाव जाता गे, हो सगळो संवसार बाचाव जातो गे. जेजून ताणें आपल्या रक्ता वरवीं आमकां सोडवून दिल्या. ताचे कस्तां अणवारांनी आमकां ताणें सांगत दिला आनी आमचे कस्त ताणें ताच्या कुर्सार ताणें वळयल्या. आमची दूख ताणें ताच्या कुडीन ताणें बगला. आमचे सगळे पीड आशिल्ल्या ताणें ववयल्या म्हणटा पवित्र पुस्तक. इजाया प्रवादी मार्फत 53 अध्याय असल्यार आमकां कळटा. आनी ते आमकां सुटका दिवंक सांगता. इजाया 53:5 सांगता पळय, पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकाक लागून तो चिरडलो. ताचेर पडलेल्या ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी, ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या. तर सगळें आमच्या खातीर ताणें सोंसलां. तर देवाचो मोग कितलो म्हणून आमकां अनुभव जायचे. देवाचो मोग आमच्या काळजांत रिगचे, आमच्या मोतीन कसचे. देवाच्या मोगांत आमी जिवंक फुडें सरीचे. देखून देव म्हणटाना कालें बियाचें वातावरण येवचें न्ही. देव मोगाचें प्रतिरूप जावन आसा. मोगूच ताचें तावण वाळटा तो मोग, पूत जावन आसा ताचें प्रतिरूप आनी उजवाडाचें प्रतिरूप जेजू क्रिस्त आमच्या सांगाता जियेता, आमच्या सांगाता आसा. देखून कित्याक आमी भियोंक जाय, कित्याक आमी थरथरूंक जाय म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. लूक चॅप्टर 22 अध्याय 40:2 वाक्या, लूक चॅप्टर 22:42 सांगता, बापा तुजी खुशी जाल्यार ही काल्स म्हजी ताण पयस कर, तरी पूण म्हजी खुशी न्हय बगार तुजी खुशी. जेजूची निमाणी उतरान पळया.
कळली म्हणून ही प्रत्येक जावन जेजू आपल्या मागण्यार असताना त्याचे कष्ट त्याच्या मुखार येतात, त्याचे दोळे मुखार ते येतात आणि त्या मागण्यात असताना तसो सगळो घम सहित रक्तान बदलता आणि ते कष्ट पळोवन मागता आपल्या बापा कडेन, बापाय कालच म्हजे तो निवार पूण मागीर पळया तुजी खुशी बापा म्हणून म्हजी खुशी न्हय. देखून आमी खंडीत जावन त्या बापान आपल्या पुताक त्या प्रमाणे कश्टांत जाल्यार आमच्या सोडवणे खातीर, आमच्या सुटके खातीर, आमचे कुटुंब बचाव करचे खातीर, आमकां एक नवें जिवीत दिवच्या खातीर जर पुताक ह्या प्रमाणे कश्टांत ताका सोडला जाल्यार निमाणें जाल्यार देव ताका जापत दिना. निमाणें त्या कश्टां वेळार ताची कुर्साची 7 उतरां आसात, देव ताका जापत दिना. जे वगै रावता आपलो पूत कश्ट सोंसतना देव पळयता पूण वगो रावता, तेणे आवय पळयता ती वगै रावता. तर कश्ट सोंसये म्हणून देवाची खुशी आसली, कित्याक म्हाका आनी तुका सोडवण दिवंक, म्हाका आनी तुका सुटका दिवंक, म्हज्या आनी तुजें कुटुंब बरें करूंक, आमकां आशिर्वादीत करूंक, आमकां सस्नाचें जिवीत मेळच्या खातीर हें सगळें देवान केल्लें आमच्या जिवितांत. देखून सुवांसो वांजेल आमकां सांगता 19 अध्याय 20 आनी 8 वाक्यां, जॉन चॅप्टर 19 वर्स 28 सांगता, उपरांत जेजू घडोवंक आसलें सकट घडलें म्हण जाणा जावन पवित्र पुस्तकान बरोवन आसलेले बरी जारी जावचे खातीर म्हणालो, म्हाका तान लागल्या. निमाण्या उतरांत ताचे हे 6वें उतर जावन आसा, म्हाका तान लागल्या. आनी तांणी काल केलें, ताणें सिरको एक आळमें सिरकांत बुडोवन ताच्या ओंठाक लायलें आनी 7वें उतर तें संपदलें म्हणटा. देवाचें उतर खंडीत जावन आमच्या जिवितांत हर एक आखेर जालें. कितें आमकां जोड दिलां सगळें तें आखेर केलां, मिसांव जेजून संपूर्ण केलां. म्हज्या जिवितांत म्हज्या जल्मांतावन म्हज्या मरता पर्यंत कितें सगळें संवसारांत जाय जेगी तें सगळें म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर देवान जोडून दवरलां आपल्या पुता मारिफात. कितें आशिर्वाद आसा ती सगळीं म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर जोडून दवरल्यान जेजून. ती आमी जोड काणगेवंक मात्र बाकी, कित्याक आमी ती जोड काणगेचें जाल्यार आमचें जिवीत मागण्याचें जायचें, आमचें जिवीत नितीचें जायचें, आमचें जिवीत सुफळ जायचें, आमची जिणी देवाक मानवचें तसली जायचें. त्या जाल्यार ती सगळीं आशिर्वादां आमकां जोड काणगेवंक जातात. ना तर आमी खंय गे आमी सुकून पडटा. मगच्या भाव आनी भयणी, देवान हें पुरो जोड दवरलें. आमी ह्या संवसारांत बगीनासतना गेल्यार आमी खंडीत जावन सुखीदार जातले. देखून देवाची हर एक आशिर्वादां आपल्या पुता मारिफात कितें पुरो आमकां जोडून दवरलां तें सगळें आमी ह्या संवसारांत आमी काणगेवंक जाय, आमी बगूंक जाय, आमी ताच्या संतोशांत वांटेली जावंक जाय, ताच्या सांगता जिवंक जाय. देखून हांगा सांगता रोमाकाराचें पत्र 2 अध्याय 4 वाक्या, देवाच्या अगणित दयाळ्याची, बक्षण्याची, सोंसणिकायाची तूं बेपारवा करताय वे. देवान कितें पुरो केलां तुजे खातीर ताची तूं बेपारवा करताय गे. कितलो लोक आज आसा जेजू विशयन तर मस्त जाणां क्रिस्तांवांक आज कळीत ना, देवा विशयन कळीत ना, देवाच्या मोगा विशयन कळीत ना. लोक आपल्यान जिवीत जियेता, संवसाराच्या ओडण्या खातीर, कुडीच्या ओडण्यो दादोसकाय करच्या खातीर जियेता आनी तेंत क्रिस्तांव जिवीत म्हणून चिंता. आनी खंडीत जावन आमी बेपारवा करता वे म्हण विचारता देवाचें उतर. देवाची दयाळाय तुवें पाताक रडून चिनी बदलूच्या खातीर तुका दिल्लें आपोवणें म्हूण तूं नेनाय गी. देवाची काकुळत देवाची कृपा तुका जिनी बदलच्या खातीर ती दवरल्या. त्या काकुळते सरशीन ये तुजी जिनी बदल, तुजें जिवीत परिवर्तन जावं दी. कितें वायट सवय आसल्यार सांडून देवा खातीर जिवंक फुडें सर. तातूंत तूं संतोश बगनाका. त्या संतोशान तुका ससनाचें जिवीत ना. देवा सांगता संतोश बगल्यान मात्र ससनाचें जिवीत तुका आसा. देखून तुज्या घरांत असलें कितें वायट आसा तें काण उडय. तुज्या घरांत असलें देवाक मानवांतले संगती तुज्या घरांतल्यो काण उडय. तुज्या कुटुंबांतले सगळे काण उडय. ते जाल्यार देव तुजें सांगता जियेतलो, तुज्या घरांत जियेतलो, तुज्या जिणयेन तो येतलो. ते जाल्यार मात्र आमकां सोडवण मेळटली. मगच्या भावा आनी भयणी, आमी जाय जाल्लें जिवन गम्मतां मारून संवसाराचें अटॅचमेंट दवरून कुडीच्यो ओडण्यो दादोस करूंक आमी पळयता जाल्यार खंडीत देवाच्या राजा खातीर न्ही, ससनाच्या कस्ती खातीर आमी जियेते आसा म्हणून अर्थ. मगच्या भावा आनी भयणी, देखून चिनी बदलापाची गरज आसा म्हणटा. जोआंचो वांजेल 1 अध्याय 50 आनी 1 वाक्य सांगता. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 51. आनी उपरांत तो म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशा पुताचेर देवदूत चडलेले देंवतले तुमी देखतल्यात. देखून देवदूतांची परब आमी आचरण केली. देव आमच्या सांगता जियेता आनी देवदूत आमच्या सांगता आसात. देवान हर एकल्याक आमकां आमचो म्हणून एक राखण बुडवो दिला.
पयलें पुरा राखण बड्या कितें आमी मागतालो त्या वेळार की हरी एक दीस मागणें आसतालें आनी एक बरें करून गीत आसलें राखण बड्याचें. आतांच्या भुरग्यांक राखण बड्या भशेन आमी सांगूंक ना, तांच्या भुरग्यांक त्या राखण बड्याच्यान गोत्ती ना. ह्या राखण बड्या कदें कोणें मागोवंक ना. आज आमच्या कुटुंबांनी राखण बड्याचें मागणें ना, खंयचे पुरा गेला. देखून तुज्या राखण बड्या कडेन तूं मागूंक शिकनाय. तुजो राखण बुडो तुका राखताने सांबाळताने, अवघडातावन राखता, अनवरतावन राखता, पिडे शिडेतावन राखता आनी सगळ्या कोठेपणांतावन तुका राखता, वायट जिणेतावन तुका फाटीं हाडता तुजो राखण बुडवो. हर एकल्यांक आमकां आमचो राखण बुडवो आसा. त्या राखण बड्याचो आमी मोग करचें न्हय, ताका आमचे संग कान घेवचें न्हय. कितल्या जाणांक आज राखण बड्यो तुका राखता, तुजें सांग देवान एक तुका दिल्लो राखण बड्यो आसा म्हणलें तर गत्तू ना न्ही थोड्यांक. आज तुमच्याच भुरग्यांक कळीत आसा की पळया इसारा गार्डन एंजल म्हणटा आमी, खंय आसा गार्डन एंजल, खंय आसा आमचें तें. आमच्या भुरग्यांक तें ताची वळख आसा गे, ताची वळख आमी दिवचें. खंडीत राखण बड्याक लेगीत मागचें गे. आमकां देवान दिल्लो तो राखण बड्यो आमकां राखूंक ह्या संवसारांत. कोरिंथकाराचें दुसरें पत्र सांगता 14 अध्याय 15 वाक्य, 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 4 वर्स 15 पळया. हें सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हणून मांडून हाडलां आनी देवाच्या कृपेचो शिवर चड आनी चड मनशांचेर देंवतना देवाच्या महिमेक अर्गां स्तुती अदीक अदीक चडटली. पळया, हें सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हणून मांडून हाडलां. अशें देवाच्या कृपेचो शिवर चड आनी चड मनशांचेर देंवतना, देवाचो कृपेचो शिवर म्हजेर आनी तुजेर, म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबाचेर देंवतना देवाचे महिमेक अर्गां स्तुती अदीक अदीक आमच्या जिवितांत चडटली. अदीक अदीक अर्गां दिवंक आमी शकतले आनी की चड आनी चड देवाची स्तुती करूंक शकतले. आजकाल पळया कोणाच्या घरांत स्तुती जाता, कोणाच्या घरांत स्तुती अर्गान स्तुती आसा. चड जावन कोणाच्या घरांत आसना स्तुती अर्गान स्तुती ना, गितां गावची ना, खंयचेंत ना. काल एक आमरी केल्यार केली, तेरसी एक केल्यार केलो, नाल्यार ना. तसली परिस्थिती कुटुंबांनी आसा. देखून आज देवाचें उतर सांगता झकारिया चॅप्टर 12 वर्स 10, झकारियाचें पुस्तक 12 अध्याय 10 वाक्य. पूण दाविदाच्या घराण्याचेर आनी जेरुसलेमच्या निवासाचेर हांव दयेचो आनी मागण्याचो आत्मो ओतलो. दयेचो आनी मागण्याचो म्हळ्यार हर एक कुटाम मागण्याचें कुटाम जातालें. हर एक भुरगीं आमची मागण्याची भुरगीं जातालीं. आमची काजारी जिणेंत मागण्याचें जिवीत जातालें. हें म्हणटा सरेस्पूर देव. आनी सालेमाच्या निवाचेर हांव दयेचो आनी मागण्याचो आत्मो ओतलो म्हणटा. आनी पळया, आनी आपणे तोपलेल्याचेर ते नदर घालतले, जेजूचेर नदर घालतले. कोणें तोपला? त्या सिपायान ताका तोपला, जुदेवांनी ताका तोपला, फरिसेवांनी ताका तोपला, शास्त्रींनी आज तोपला. आज आमच्या कुटुंबांत कितले त्या जेजूक तोपतले आसात गोता की. हर एक जिणी आमची पयलींची जिणी पळयल्यार आमी कितले पटी त्या जेजूक तोपला आनी ताचेर आज आमकां नदर घालचे बरी केला. आमींत तोपल्याचेर आमींत नदर घालचे बरी देवान आमकां केला. आमकां म्हळ्यार परिवर्तन केलां म्हणून अर्थ तसो परिवर्तन केलां. आनी जेजूक आमी कितले कस्त दिवना, कितले पटी आमी इन्कार करूना, कितले पटी ताका बेजार जावचे बरी आमी उलोवना ताचे विशयांत. हे पुरा आज आमी ताचेर नदर घालचे बरी जाला. म्हळ्यार तुज्या जिवितांत घडलेले हर एक वायटाची घडिताय आज तुज्या बऱ्याक पडशें केलां देवान. ह्यो संगती आज आमच्या मतींत घालीचे. एकच भुरग्या पासो तूं लोक रुदान करता तशें ती ताचे पासो दुर्दान करतली. आनी मालगड्या पासो तूं लोक रडता तशें ती तांचे पासत रडतली. देखून आमच्या सुपात्यार आमी रडतले हांव म्हळ्यार आमच्या पदका खातीर आमी रडतले हांव, आमच्या खोट्या जिविता खातीर आमी रडतले हांव, आमच्या खोट्या चिंतपा खातीर आमी रडतले हांव, आमच्या काळजाच्या खोट्या अथ्रिका खातीर आमी रडतले हांव, आमच्या वायट साली खातीर आमी रडतले हांव, पाश्चात्ताप पावतले हांव, देवा कडेन बक्षाने मागतले हांव, पाटी येतले हांव आनी तेच्या मोगांत रावंक आमी अपेक्षा दवरतली, भुरगीं जातले हांव. देखून देवाचो मोग आमकां फाटीं हाडटा, वायटांतल्यान फाटीं हाडटा, खोटेपणांतल्यान फाटीं हाडटा, वायट सवयेंतल्यान फाटीं हाडटा. खंयच्या खंयच्या भिरांकूळ परिस्थितींत आसल्यांक आज देव फाटीं हाडटी आसा. जायत्यो साक्ष म्हाका मेळटी आसा, जायत्यो साक्ष आमकां आमी मागलेल्या दाळा तांणी आमकां फाटीं सांगच्यो आसात, आमी साक्ष दिते आसात, जायते जण ताची साक्ष दिते आसात. देखून आज आमी देवाचो मोग विशेश जावन आसा. देवाचो मोग विशेष आमकां जिणी बदला पासो एक संदर्भ देवान दिल्लो आसा. देखून सगळी आमी देवाची काकुलतानी कृपा वेळार मागया आनी सगळी मागणी ह्या वेळार सुम्या कडेन आमी भेटोवन दिया आनी सुम्या विशेश जावन आज आमी मागया. आज तुमी कोण पुरो तुमकां मागण्याची गरज आसा, तुमची इंटेन्शनां ऑलरेडी घाल्लीं आसात आनी
कोणाक पुरा इंटेंशन घालूंक जाय वेगळी वेगळी तुमची इंटेंशन घाला तुमचे खातीर आज आमी मागता जॉस्पिन रॉड्रिगस फ्रांसिस पिंटो जेनिशा रॉड्रिगस एंड्रू मोंतेरो आयरीन मोंतेरो मस्तू पिडेंत आसा तिका संपूर्ण सुटका मेळच्या खातीर महेश लोबा आनी कुटुंबा खातीर आमी मागता सिसिलिया रॉड्रिगस आनी कुटुंबा खातीर थेल्मा पिंटो आनी सर तेच्या कुटुंबा खातीर एडवर्ड मोंतेरोंच्या सोर गरजां खातीर मागता जुलियट फेर्नांडीस हांच्या सोर गरजां खातीर जस्लिन रॉड्रिगस हांच्या सोर हांच्या बिझनसा खातीर ब्रदर क्लिफर्ड रॉड्रिगस हांणी करचे बिझनस तांकां पयशांची कुमक मेळच्या खातीर सगळे रीण तांचे फारीक जावच्या खातीर आनी क्लॅरिटा तांच्या भुरग्याक संपूर्ण तरां बरी भलायकी मेळच्या खातीर आमी मागता जॅनेट मोंतेरो हांच्या कुटुंबा खातीर तिच्या पुताक बरें काम मेळच्या खातीर फेलिसियानो लोबानीच्या कुटुंबा खातीर मागता बाबिता डिसोजांच्या सोर गरजां खातीर ग्लॅंडा डिसोजा आनी गरबां तांच्या सोर गरजां खातीर आनी जेसिंता डिसोजा हाच्या खातीर डिम्पल हेचे जो बर्थडे आचरण करता तिचे खातीर आमी मागता ते जावन आमी मागता ॲलिस एंजेलिना फेर्नांडीस हांच्या सोर गरजां खातीर प्रत्येक जावच्या भुरग्यां खातीर आमी विशेश तरा मागता वेलरोन नाझरेत आनी कुटुंबा खातीर ब्रदर डेनिस डी सिल्वा हांच्या सोर गरजां खातीर शारोल डिसोजाच्या सोर गरजां खातीर आनी एमिल्डा डी सिल्वांच्या सोर गरजां खातीर बिना पिंटो हांच्या सोर गरजां खातीर जेसिंता फेर्नांडीस हांच्या सोर गरजां खातीर मागता मॉली कुटिनो तांच्या खातीर आमी मागता आनी प्रत्येक जावन आमी मागता फिलोमिना डिसोजा हांच्या सोर गरजां खातीर मागता आनी सोर रितीचे कोणें पुरो मागोवंक सांगलां प्रत्येक जावन तांच्या खातीर आमी मागता एमिल्डा डिसोलाच्या दुवे खातीर एक बरी सैरीक मेळच्या खातीर लिना रॉड्रिगस हांच्या सगळ्या भुरग्यां खातीर आनी भुरग्यां बरें काम ताचे प्रत्येक जावन वर्क वाडर ताका येवचे खातीर आनी प्रत्येक जावन एमिल्डा डिसोलाच्या भावाचो लँड जागो आनी पुरा बऱ्या तरेन सेल करून वेच्या खातीर आनी बिना पिंटोच्या भावाक एक नवें घर बांदूंक करपा मेळच्या खातीर आमी मागता ही सगळीं इंटेंशनां आज तुज्या पांयां ताला भेटोवन दिता जेसिंता पिंटो म्हणली एकली प्रत्येक जावन कॅन्सर पिडेंत ओळवळटा जॉन कार्डोजा म्हणलो भाव एकलो कॅन्सर पिडेंत ओळवळटा बेन्नी पिंटो म्हणली बहीण ब्रेन ट्युमर जावन ओळवळटा ग्रेटा हेचे ब्रेन ट्युमराचे सगळे समस्या परिहार जावच्या खातीर मागते आसा आनी प्रत्येक जावन लिडिया म्हणलें एक बहीण आतां प्रत्येक जावन MS व्हेंटिलेटरार घाल्लें आसा तिचे होप्स नात म्हणून सांगल्या तिचे खातीर विशेश तरेन मागया आनी सोर गरजां खातीर मागया आमचे कडेन मागोवंक सांगता मागोवंक मागता बसले हर एक गरजो सोमी मुखार दवरून आमच्यो सगळ्यो गरजो समर्पण करून मागया हालेलुया 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 ही रबा बरें खले बरें जगा शंदर बरें कर बरें रकले जिजा थँक्यू लॉर्ड तुझे दैवीक सगत गुण करचे सगत तांचे हर एकल्यांचे देवनी ही सगळी इंटेंशनां बाबा कोणें पुरो गल्ली आसा आज आमी वाचून सांगल्या ती सगळीं तुज्या मुखार आमी भेटोवन दिता तांच्या हर एकल्या गरजांनी तूं उदारपणी पाव तांकां आशिर्वादीत कर धैर्यान भर तांकां सक्तेन भर सगळी पिडा आशिल्ल्या तांचे तान हुमटून काड जेजू बरी भलायकी दी मतीक समाधान दी काळजान संतोष दी आनी संवसारान माया मोगान एकवटान जिवंक जाली कृपा आदार दी आनी प्रत्येक जाण तुजो मोग अनुभव करून तांकां फावो कर तुज्या मोगान तांकां दवर आनी जर आमकां दिल्ली सोडून आमी ह्या संवसारान झोन काण घेवन तुजे सांगता ससनाच्या ससनाक जी अशें तूं आमकां आशिर्वादीत कर म्हणून मागता हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन आमी सक्कड मागया वेळार आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवारा आमेन नमान मरिया कृपेन बरलेले सुमिती जय सांगाता स्त्रियम तेर तूं सदैव आनी सदैव पावल जोगेशें जेजो भाग्यवंती मरिया देवाच्यो माय अम्मा बापयां खातीर विनंती आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन सर्वेस्पर आमचे समेस्त तांचेर आशिर्वाद घालून दी आमकां सगळ्यांक राखून दी सांबाळून दी आनी सदांच आमच्या संगता देव वस्ती करूंक आनी देवा संगता आमी वस्ती करूंक देव आमकां फावो करून दी म्हणून मागता सर आमी प्रत्येक जावन ह्या मागण्याक तुमी जॉइन जाल्यार समेस्तांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसता तुमकां समेस्तांक हांव बरी रात मागता समेस्तांक गूड नायट देव बरें करूं